बाबुणा पुरबायच्या भुरग्यानो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. Good morning, children. Good morning, children. Louder. Good morning, children. ह्या वेळार देवाच्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक आमचे मोती येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो आयज आमच्या गोंय आनी दामावाच्या दोन प्रांतांत निती आनी शांती पासत भेटयलोलो दीस. आमच्या भोंवतणी नदर मारल्यार ओनीत, जोगडी, मारामारी, फोटिंगपण, ल्हान दुबल्यांचे होक मोस्तिवप आनी हेर तरेचे वायट जाल्ले आमकां दिसता. असले परिस्थितीन आमी निती शांतीचे दूत जावंक आयचो सेवादोर आमकां जागयता. हें आपोवणें जियेतोल्यांक निती खातीर झुजूंक सोंपें न्हय. जेजूक जिवीत आपणावंक आनी तें जियेवंक गरज. जेजून रिगलोलो भावार्थी वायटाचेर झुजतलो आनी न्हीद हाडटलो, उचांबोलाय तोंडायतलो आनी शांती समाधाना खातीर वावुरतलो. जेजूच्या बोलान निती शांतीन जियेवंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां देवाचो आदार मागतना गोंयच्या दोन प्रांतीक निती आनी शांती पासत वावुरतल्या केंद्रा पासत ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. बाबुणा पुरबायच्या भुरग्यानो, देवाच्या मंदिरान आमी आसा. देवाक आमी आर्गां दिवया, दिनवासुया. घडये जायते आमी मागलां आनी आमकां मेवलां, पूण जायते मागलेलें आमकां मेवंक ना. घडये कांय फावटी आमी रागार जाल्या देवाचेर. घडये देवाक दिनवासूंक आमी चुकल्या. देवाचें बरेंपण ओळखून घेवंक, देवाची तुस्त करूंक कांय फावटी आमी विसरल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकांची तूक धरून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणूय आमी आतां मागुया. सोर पविता देवाक हांव तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मना चिंतून तळान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमसो अपराध, अमसो अपराध, अमसो बडो अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान आंकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
ह्या मिसाची मांडवळ करतात फिरकोस तरणाटी ह्या सगळ्या तरणाट्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची मोदली सायती बाब आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रोस पाळटात. ह्या कालची फिरकोचेंची येतेल्या ल्हानस कुल्ल्या बाळांक जी जल्मल्यांत आवयच्या कुसव्यानांत तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या तरणाट्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ते शिकपाचेर वावराचेर फळाराचेर ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठबाय शिताक आपोणी फावो जावंक मागुया. ह्या फिरगोचेन वावुरलेल्या यात्निकां पासत फादर फ्रांसीस मोचे खातीर ही आमची फिरगोचेन क्लॉयस्टर कामल सिस्टर्स आहात, पालोटी फादर्स आहात, मागीर क्रिश्चन ब्रदर्स आहात. देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. ह्या गांवांत पिडींत आहात, वेगवेगळी पिडा कोस्तूक सोंसतात, पेकोणीस हातले म्हणून मागुया. आमचो वाव तो सुफोड जावंक मागुया. त्याच बरोबर दर एक गोरेब्याचेर बापाचो आशिर्वाद मागता. ज्या कडेन भुरगें बाळ ना, ज्या कडेन बेबदिकाय आहा, ज्या घरांत रीण आहा, काजायच्यान प्रश्न आसा, वावतून येस ना, नवें घर बांदतात. मेळसो काज जाल्यार काज जावचें बाबा. ह्या गांवच्या एक गोरेब्याचेर, समुदायांचेर, फिरकोचेन वावुरतेल्या संस्थांचेर आशिर्वाद मागता. ह्या चिकाल्याची फिरकोचेन जे पाद्री वावरून गेल्यात, जिव्याक बरी भलायकी दी आनी मरून गेल्ल्यांचे रास फावो कर. ह्या गांवची मरून गेल्लीं भावार्थी रास बोडूंक पावो. पुरगोत्रें आसले ओतमे तुका जे काकोतीक रावतले ओतमे तुज्या राज्यांत तांकां घे. प्रवास कोतेल्यांक राख आनी सांबाळ. ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर, कॅथिकिस्तांचेर, युथाचेर, सगळ्या फिरकोस संस्थांचेर आशिर्वाद मागता. आनी आमच्यो गोरसो ओगेपणान बापाच्या हातान घालून ह्या वर्सा फावो तो पावस मेळूंक आमकां जायतीं आमची शेतां बाटां पिकावळ जावंक, दर्यान पीक जावंक मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासली व्हडटी देणी तुवें तयार केल्याय. सर्वस्तुनी आनी सर्वस्तू वयर ओदीक आमचो मोग करच्याक आमची काळजाच्या मोगाच्या ओत्रेकांनी भोर आनी परी आमचे आशे व्हरती ते बासुरी देणी आमकां फावो जावं. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता, राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नीट सांबाळात आनी प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उगडापें जातलें. सोर्वेस्पोराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमोणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोशायतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घोराक सगल्या पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. सोर्वेस्पोराचें उतर, आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जबाब, राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगले राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटून संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणे जोडटी करताय, निती पोरमोणे करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो दोमदूत आनी म्हज्या मुनियाळपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातून म्हजो हेतू असो की म्हज्या रक्ताच्या भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन बोरची आनी हे तोरेन तांतल्या तोड्यांक तोरी सोडवून मेळोशी करची. तांकां भायरयलेल्या फाराक संवसाराक बोगसणें फावो जालें म्हणटूच तांकां भितर काडूंक कितें घडटलें जाणात? मेलेल्यांचें पुनर्जिवणपणूच मुडूं येता. आपणा दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणा केल्ल्या आपोवणे विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एक काळार देवाची कशी पाळी नासल्यात, पूण आतां ती तांचें आयकनात देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच आतां आयकतात ती तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतलीं. सोमेस्ताची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपले आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलां. सोर्वेस्पोराचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें
सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. मातेवा पोरमोणें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जे थंयसर भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोळसून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली. सायबा दाविदाचे पुता म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जवळ पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागली, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गॉडांच्या सांडलेल्या शेळ्यां सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांचें काण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरेंच सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परती पाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे ओड तुजो बाबाट, तुका जाय तशें जावं. आनी जी दूख तेच घडयेर बरी जाली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. My dear children, how many of you all love ice creams? Ice cream कितली बरी लागता हातूर काडात. Very good. Very good. फाटल्यान पेरंट्स आहा, आज चॉकलेट दिया. Second question, how many of you all love vanilla flavor, butterscotch? Very good. So many hands will come up. फाटल्यान आहा ती आवय बापूय, जर तुमी आयस्क्रीम घेवपाक वयशा जाल्यार तुमकां त्रास पडटा. Put hands down. Thank you. एकल्या भुरग्याक एक फ्लेवर जाय, गोरकाराक दुसरो फ्लेवर जाय. जर तूं सांगशी भायर सरोन आयस्क्रीम घेवपाक वयता म्हणटकच, मामा आय नीड यू ब्रिंग दीस फ्लेवर, बाय दीस फ्लेवर फॉर मी. बरें भुरग्यानो, आयज हांव धाकटें तुमकां सांगता. A mother once told her child, no, you can't have ice cream. The child waited for 5 minutes, 5 minutes रावली, and asked again her mom, Mommy, can I have ice cream now? She said no. She was waiting. And the last question she posed to the mother, Mama, when will no become S? Mama, when no will become S? You said no. Last thing I'm going to ask you now, when that no will become S? Genuine faith does not give up. कोरो बाबार्थ आहा पळय तो न्हू, भुरग्यानो, बापायनो, तो सोडून दिना. The persistence in prayer, persevering in prayer, आयज आमकां हो मोदेल आहा सिरो फिनिशियन वुमन, सिदोन प्रांतांतली कोस्तोरी. Why did she come to Jesus? भुरग्यानो, ती जेजूच्या फुड्यान कित्याक आयली? What was the thing that she was disturbed with? आतूर काडून सांगात. This mother, ही आवय, जेजूच्या फुड्यान कित्याक लागून आयली? कोणाक लागून आयिल्ली ती? Because of her daughter. What happened to the daughter? कितें जालें त्या दुवेक? What happened? She was possessed.
आतां ही वस्तोरी शी इज नॉट अ जू न्हय ती, नॉन जुदेव न्हय ती वस्तोरी जेच्या फुड्यान ती आयली. And the first thing पयलें ती मागता, the son of David have mercy on me. जे दाविदाच्या पुता मोची काकूत कोर. जे दाविदाच्या पुता मोचे तुवेची काकूत कोर. पयली काकूत कोर म्हणटा आनी उपरांत शी प्लेसीस हर नीड बिफोर जीसस. Psalm 95 verse 8. स्तोत्र 9 आणि 5 8वी ओळ. Listen to his voice, harden not your hearts. आयज तो ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. एके ओद्दान मदर इज प्लेडिंग विथ जीसस आनी दुसरो आवाज आहा पळय तो शिसांचो, हो येशीच सांगता जेसू, जे ती बोबाड कोता, धाड तिका बेगीन, सेंड हर अवे. आतां पळयात बाबंडो, हाव जीसस इज ट्युनिंग हिज इयर्स टू लिसन टू हर प्ली. जेजो आतां बारीकसाणेन आयकोता. आतां जेजूच्या फुड्यान ती आयली तेन्ना जे तिका सोत सोडून उक्तें कोता. बाबंडो घोडे जायतेपणी भुरग्यांनो मे बी आमकां दिसत जेजू हे वस्तोरेक डिस्पायज कोता, तिका किकोन कोता ना. जेजू आपले मिसांव हे वस्तोरेक सांगता, म्हाका फकत सांडलोल्या इस्रायलाच्या घोरण्यांतल्यान तांचे पासत म्हाका धाडला. आनी हांगासर सुरवात जाता. तुमच्या घरांत तुमगेर माजोर आहा? ओय चिल्ड्रन, डू यू हॅव कॅट्स? ना? आहा? आमी हाडलां, धाकटें आहा. आहा? तुमगेर कॅट्स आहा? आनी सेकेंड, डॉमेस्टिकेटेड एनिमल कितें आहा तुमच्या घरांत? पूक पूक. कितें आहा? आवय, हांव गेल्लो विजिटाक गेलो तेन्ना म्हाका पयलीं म्हाका थिंगा मारलेलो आसता, बट बिवेर ऑफ डॉग्स. भितर सोन्नाका हांगासर, ह्या घरांत व्हडलें सुणें आहा. पयलीं विचारतालो हांव, ह्या घरांत सुणें आहा? ना कांय करना फादर, ती यो, कांय करना यो. काडलो कुडको जाल्यार थिंगाच काबार जावपाचो. काडलो कुडको जाल्यार थिंगाच काबार. तूं यो फादर यो. आतां पळयात बाबंडो, हांगासर जेन्ना जेजू सांगता, उक्तें करता जिवीत तिचें. घरचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. आय रिमाइंड यू द स्क्रिप्चर कोट, डू नॉट थ्रो होली थिंग्स टू डॉग्स. जेजू अशें म्हणटालो, ज्यो पवित्र वस्तू आहा त्यो सुण्या फुड्यान उडय नाकात. The sacred things do not throw in front of the swine. आयचे सांगता पळयात, आतां हांगासर पळयात, ही वस्तोरी शी पर्सिस्ट इन प्रेयर. शी इज पर्सिस्टिंग इन प्रेयर. शी इज नॉट गिविंग अप. आतां हांगासर सांगता, जे कुडके पडटात ते मेजा वयले न्हू, ते सुण्याचे पेटे घातात. म्हजी गरज शाती पावयल्या बगोर हांव पाट सोडची ना. Gospel of Matthew chapter 7 verse 7. Ask and it will be given to you. मागात आनी तुमकां मेवतलें. बागून आगुस्तीन बाबण जायते फावटी अशें म्हणटात. घोडे हांगासर जायतीं बाबण आहात, आमी जायत्यो गोरचो मागता. घोडे आयज your father is drinking. He has become alcoholic. आयज घोडे घरांत तुजो गोरकार, तुजो पाय, तुजो बापूय सोरो पियेता. मे बी आयज तुज्या घरांत कितें दूख आहा, कोणी कोणाक सर्वीस ना. यू हॅव प्रेड इनफ, एंड द लास्ट थिंग दॅट यू आर टेलिंग गॉड, लॉर्ड आय वॉन्ट टू गिव अप नाव, म्हाका सोडून दिवपाक जाय. आनी हांगासर ही वस्तू आमकां शिकयता, एकूच सोत, टू पर्सिस्ट इन अ प्रेयर. सोड नाकात बाबा मागणी करपाची. आनी बागून आगोस्तीन अशें म्हणटा, जेन्ना तुका वस्त मेळना, गॉड एक्सपांड्स युअर हार्ट. म्हणल्यार देव जें काळीज ओदीक लांब उरून कोत्ता. जें कितें मेळोंक ना तें त्या पासत न्हय, ज्यो वस्तू कितें दिवपाच्यो आहा त्या पासत. कावंट युअर ब्लेसिंग्स बाबा आयज. कावंट देम वन बाय वन. जायते फावटी आमी बेसांव देवाची विसरता घेवपाक आनी तिने वाचपाक. कितें मेळोंक ना ताचेर लक्ष घालता. बाबा आयज ही वस्तोरी आमकां सोत शिकयता. द फर्स्ट थिंग वी कॅन लर्न फ्रॉम हर इज पर्सिस्टन्स, पर्सिवियरन्स. पयली वस्त.
James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8. When you humble, God will exalt you. जेन्ना तूं ल्हान जाताय तेन्ना देव तुका उबारता. पण पळयात this story, she was on her knees. देवाच्या फुड्यान येवपाक बाब म्हणलो तुवें दिम्यो जोरूंक जाय. देवाच्या फुड्यान पावपाक तुवें दिमेर रावूंक जाय. म्हणटकच दिमेर म्हणल्यार कितें? काल्तिकाय. ही वस्तूर एक काल्तिकाय आहा आनी ही वस्तूर एक काल्तिकाय आहा देखून जेजू तिका उबारता आनी सांगता पळय आगी तुजो व्हडलो भावार्थ. तूं कितें मागता तें तुका मेवलें. पण आयज हांगासर आवय बापायन तुमच्या भुरग्यांक दोतोरींक तुमी धाडटात. कितें करपाक? हो कोण भावार्थाचे तांकां फोलेर करपाक. आनी बरो म्हणून दोतोर म्हणल्यार साखरामेंत दिवप आनी सोंपप न्हय. कोणी हांगासर आहात जायते फावट चिंता आमी पयलो कुमिया हांव क्रिस्म केन्ना आहा, केन्ना क्रिस्म केन्ना कुमिया हांव. आमकां हुस्को तो भावार्थान बाळून भुरग्यांक वाडोयात. जेन्ना एक आवय बापूय भावार्थान वाडटा तेन्ना बाबा म्हणून आख्खो घोराबो देवाच्या फुड्यान आहा. पळयात हांगासर ही वस्तोरी आयली देवाच्या फुड्यान, जेच्या फुड्यान ती आयली. कोणाक घेवन ती आयली? ती एकली ना, आखलो घोराबो आहा. एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 31. दोन इतिहास 16:30 ओळ. बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू एंड योर हाउसहोल्ड विल बी सेव्ड. सोम्याचेर भावार्थ दवरात, तुका आमच्या कुटुंबाक तावण मेवतलें. पावण फकत आमकां जायते वेळ चिंता भुरग्यांक दोतोरींक धाडलीं, साखरामेंत दिलें, काबार जालें सगलें. बाबडो ना. वेळ जावन आसा पावंडे भुरग्याक भावार्थान वाडोवपाक. जे भाशेन हांगासर कॅतिकिस्ट आहात ही भुरग्यांक भावार्थाची वाड करतात ते भाशेन आवय बापायन तुमी तुमच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडयतात. सो तर आयज तूं चिंताय भुरग्याक क्रिस्म दिलो, कुमिया दिलो काबार, भुरग्यांक दोतोर ना, मागीर चिंतले आमी केन्ना कुमिया दिवपाक क्रिस्म दिवपाक. गेलीं तीं घरा आहात. तुवें घरा आहाय, भुरगें घरा आहा. भावार्थाची कांय ना, शेणमोडाय. आयज त्या खातीर जेसो हे वस्तूरेक आयज वाकाणटा आगे सो भावार्थ व्हड. आवय बापायन आयज तुमकां देव वाकाणटा काय विचार करात. केदी दिसान तुमी आहा हांगासर. आयज हो विचार हांव पाद्रीक हो म्हाका विचारता. आयज देव म्हाका जेजू वाकाणटा काय आगे आजो व्हड तुजो भावार्थ. आनी ताका आयज हांगासर हांव सोंपयतां आमकां भावार्थान वाडुया. मागता तेन्ना देव दिना तेन्ना अदीक मागणें करुया. आनी मागणें करतना आवय बापायनो तुज्या हातांत जो तो तेस ना, कोंत ना, भुरग्यांक सांगो नाका तेस करपाक. पयलें कोंत तुज्या हातांत दवर. तुज्या हातांत पवित्र पुस्तक ना जाल्यार भुरग्याक सांगो नाकाय बाय दुये पवित्र पुस्तक हातांत दवर. कॅतिकिस्तान हांगासर तुमी आहात. तुमी जर तर हात जोडून मिसाक रावनात भुरग्याक सांगो नाकाय हात जोडून राव म्हणून. तुका तें पळयता आनी भुरगें शिकता. त्या खातीर आयज आमचें जिवीत भावार्थाचेर जावं दी. आनी भावार्थाचो इनाम देव आमकां जिविताच्या यात्रेन भावार्थाचो इनाम कसो एका दिसा सगल्यांक आमकां सोर फावो करूं. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां मागुया अशें जावं. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पवितार बापाक, स्वर्गार पितमिशारूच सरा आनी क्रिस्ता तशें एकल्यास्पताक आमच्या समया तो पवित्र आत्मे वरवीं करबीस सांबोलो आंकवार मरी थंय सोलमलो पोंस प्रता काळ ताणें कोस सुसले ताका कुर्साव सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक सोडलो सर पविता देवाच्या उसव्याक बसला थंय तांच्या मेल्यांची म्हूण सुवी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतां सेकतात पातकांचें भोगसणें कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेजून म्हणला मागात तुमकां मेळटलें दार मार दार उगडटलें असल्या विस्वासान आमचे गोरस आनी मागणी बाबा मुखार आमी आतां दवरया.
आमच्या धर्मीक वडिलांनी भियेनासतना आनी काळजीदारपणान निती शांती पासत वावरूंक आनी शिकवणेंतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान सोमेस्ताच्या बरेपणाक वावुरतल्या फुडारी तयार करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निटीसोतान पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक दुस्मानकाय वेगळोचार पयस दवरून शांतीचें वातावरण देसान जियोंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. निती शांती पासत वावुरतल्या दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक बरी भलायकी देवीक बोल आनी कृपा फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जोगडी झुजा मारामारी असले वातावरण संवसारभर वाडत वता. देशा मदें समजिकाय एक दुसऱ्याचें बरेपण आनी मनीस जिविताचो अभिमान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी पृथ्वीर शांती शिपडावंक देवा लागीं मागुया. Children, pray for your parents. Parents, pray for your children. भुरग्यांक तुमच्या माय पाय पासत तुमच्या भावा भयणां पासत मागात. कॅतेकिस्तानो तुमच्या दोतोनीच्या भुरग्यान एका भुरग्या पासत माग. तुमकां कितें मागलां तें मेळोंक ना मागणें करचें सोडून दिनाकाय मागणें करीत राव. सेगीच्या बापा आमच्या गोरसांक तुका आन दिताय. आमच्यो सगल्यो कोर्सो तूं आमकां फावो करताय. मेवल्या त्या उपकारां पासत तुका दिनवास तुका आर्गां. मेळोंक नाय त्या पासत तुका दिनवासतां तुका आर्गां दिता. बाबा दर दिसा आमचे लागीं हा ना त्या पासत तुका आर्गां दिवंक आमकां शिकय. आनी आमची फिरगोस आमचे गोराबे आमच्यो समुदायो ही पवित्र सभा अदीक बाबार्थान तीर गोट जावं. हे म्हजे पोरजेचेर चो सुबा आशिर्वाद घाल. हें मागता मारे शिवनेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C25 पेज नंबर 39.
सर्वस्रोस्त्रं गतादिर्वासां प्रतिदिनमुचितशस्त्रवासो म्हज्या बाबून पुरबायच्या भुरग्यांक आमचें बलिदान सत्वेदा देवापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी दाना आमची मानून घे. तांचे वरवीं उतरां वरवीं ही देणी आमची काकुतीन कुडी आमी तुज्या कडच्यान घेता आनी तूं आमकां परतून दिताय. तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं व्हडल्यान जाप दिवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपविदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळी सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोस्ता मोर्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान शिकले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाची सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सोर देवता आनी साना भोगतां सांगाती जी मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वेस्परा कोरोस्त पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दवा परी ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दाना पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमचे क्रिस्ताची खूड आनी रोखोत. कोस्ट मोरोन सोसूंक आप कशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हटलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवणातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराची हें रोगोत पातकांचें बोक्सळे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उडसाक करात. बाबार्थ सगोट आनी कासतले पियेता तितले पावती तुवें बसो चे मरण करता. देखून सर्वेस्परा जेच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत आसूं उडो आनी सोडूंची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ते कुडे रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सुरेचो घोडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा ते सिमियांव आदारी गोवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या परवाशान उतरून गेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीचो घोडास कर. ह्या चिकालेचे फिरकोचेन जे पाद्री वावरून गेल्या तोनिया आयज ते ह्या संवसारान नान जे रास तांकां फावो कर. ह्या चिकालेचे फिरकोचेंतलीं भाव भयणां मरून गेल्यात, पुरकोतरेंतले ओत्मे मरून गेल्यात. म्हज्या बापायक, म्हज्या पुर्वजांक, ह्या गांवच्या एक कोराब्याच्या पुर्वजांक, पुरकोतें आसल्या ओत्म्यांक चे राजान घे. आनी जे सगोदी ओतोल्ल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसाय बेडीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे बाळशी कोरस पाळटात. ह्या चिकालेची फिरगोचींची ते ल्हान सुकुल्या बाळांची जल्मल्यान आवयच्या कुसव्या नातांची भुरग्यांची तोंडांची पिडेस्तान शापाय शमायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक किरोपास बोटीचेर गोंया भायर भावतल्या बाबणाची जे कडेन भुरगे बाळणाचे कडेन बिबदीक आहा ज्या घरांत रीण आहा काजातून पोस्ट ना सभाव इस ना नवें घर बांदतात. गेल्या सकाळ जाल्यार सकाळ सांगचे हा बाबा ह्या गांवांत जायत्या आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाच्या जिविताक आपूण उत्पन्न कर. पिडेस्तांक पेकोणी साथ लाय दरेक गोराब्याचेर समुदायाचेर फिरगोचेर आशिर्वाद मागता. आमदाय करून मागता. अशें बागेंत आंकवार देवाची माहिती सांगा ती बेगीन से दिसो पोती बागेन दवरून ताणें सोर काणकां मागल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो मादी बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस वा तेरेसा बागेन आतां बागेन अल्फोन्सा मागीर फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेन इस्तियो म्हजो आस्कारी बागेन जॉन मारी बियानी बरोबर याज्ञिकाच्या आस्काऱ्या बरोबर सासण जिवितान आमकां वांटो दी. आनी ते सांगात तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गांवकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पवेदार बाबा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक
जेजूचे शिकले मागणे बापाक म्हणून आमी वेता बाबा उगडास करुया वेळार जायतीं बेसांव आमकां देवान दिल्यान तांचो देवाक वाखाणुया आनी जें कितें आमी मागतलें हांव तें मेळोंक नाय ते पासत देवाक आर्गां दिवया मागणें करचें सोडून दिवचें न्हय हीच कृपा मागून जें शिकलें मागणें बापाक करुया आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र आसा जें रायस यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो किरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कुलांक बक्षता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडूं नाका वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निबार दयाक्रिया जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारी क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां सुदारका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजपती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सगळे क्रिस्ता दवरता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोट दिसकाल आनी जे कशे तुमकां शांती आनी तुज तेका एकवटान सांबाळ जशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं हास्याची शांती एकामेकाक जेची वांटुया देवाचे शिरे संवसाराचें पाप काड आमची काबूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काबूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी आमच्या समय क्रिस्मस आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो सगळे क्रिस्तांव जिवे देवाचे पुता बापाचे कुशेपणे पवित्र सहकारांच्या मोरणारी संवसाराक तुवें जिवीत दिली हेजे पवित्र सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर बायटांतलो म्हाका निवार आसांच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी सशिल्लो वेगळो सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका ती सुदांची वस्तोरी जेच्या फुड्यांत आयली वस्तोची वचेचो आयज आमची गरज तो वळखता फावो त्या वेळार आमकां गरज तें दिता जे तुका आर्गां तुका मोहिमा आमकां मेळोंक ना त्याय पासत तुका दिनवास बाबा तेन्ना तुका आमी शेवता ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक दोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
विरहूया, प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, ह्या पोपोई संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदारान सावन जी दोळाय कालतीपणी आमी मागता. ह्या संवसारांत ताची सारकी जावन स्वर्गांत ताचो सांगात चडूंक आमी पावूं. तूं जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक बसुया. गेल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 36,080 रुपीज, दिसांनी 6,800 रुपया. मागीर फ्रांसीस शावेर आमच्या आस्काराचे मोजतीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भाव धंद्याचेर बेसांव मागता. देव बरें करून म्हणटा. येता तो आयतार साद्या काळाचो 21वो आयतार 2 मिसां. पयलें मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड. दुसरें मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक दोतोनीचीं भुरगीं. पवित्र संस्काराची बोजून बुधवार दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता. सोनवारा इगोर्जीन सांजेच्या 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस जातली.
दर शेनवाराक ऑल्टर सर्वस मिटींग 5 वाजता आमचे इगोर्जीन. दर शुक्राराक सकाळीं मीस 7 वाजता आनी सांजे 6 वाजता आमची प्रेयर सर्वीस. तेस प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन आनी मीस. पॅरीश यूथ हांकां आतां जमात आसतली मीस जाल्या उपरांत. सेंट फ्रांसीस झेवियर चिकालीं पॅरीश यूथ, चिकालीं स्पोर्ट्स क्लब हाच्या संघटनेन आनी सांगाता कोणसाचें फेस्त 2026 इंटरसेक्टर प्रोग्राम घडोवन हाडटात 24 4:30 वाजता सांबार तिरमिया फेस्ता समयार आमच्या इगोर्जे कडेन हो प्रोग्राम जातलो. फुडल्यान कोणाकूय ह्या कार्यावळीक आदार दिवंक दिसता जाल्यार इगोर्जे ऑफिसांत हो यूथ कॉर्डिनेटर आहा ताजे कडेन दिवं येता. आतां मिसा उपरांत मीस जाल्या उपरांत ती भायर आसतली एपील घेवन कोणें घडटा आदार करपाक तांकां आदार दिवं येता. आनी काळजाची कॉलेक्ट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. किरीत मिसां आसा 22 सोनवारा 7 वाजता. वालंटिनोत्सव आसा पयल्या वर्साचो उगडास आनी माक्सिमियानो पायस पयल्या वर्साचो उगडास. 7 वरांचेर मीस. समुदाय समाती आहा आयज मॉन कामल समुदाय देवसो पिकेन सेबी पेरेराच्या घरांत 5 वाजता. आयज सांत आंतोनीची समुदाय जिना एंथनी कुन्या हाच्या घरांत 5 वाजता. एक जमात आहा चिकालीं बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, गोवा फावंडेशन बिट्स पिलानी, NIO. तुमकां सांगलें गेल्या आयतारा दिसांनी गेल्या म्हयन्यान जी आमच्यो कालवां आहा, मेंदयो आहा आनी अदर नॅचरल रिसोर्सीस आहा आमच्या चिकालीं बेन ह्या निमतान ही जमात 21 जातरी 3 वाजता चिकाली विलेज पंचायतीन सोकली उबी रावया. सर्विस्पो तुमचे सवे आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. सोर प्रवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, शिकपाचेर, वावर धंद्याचेर, गांवा भायर आहात तांचेर, ह्या चिकालाचेर, फिरगोजेचेर आनी तुमच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. बाबार्थान वाडूंक, भुरग्यांकूय बाबार्थान वाडूंक आनी आमी बाबार्थान जियोंक त्याच शांतीन मोगान धाडटा. देवाचे गोडोपकार. शेवटाक गीत घेवया F8 पेज नंबर 89 F8. Por